नमस्कार. आमच्या ह्या आयच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे सगळे रिपोर्टर आसात जे गोंयभरच्यान अपडेट तुमचे खातीर आसतले. सप्लायाची पोझिशन कितें आसा, हेल्थाची सिच्युएशन कितें आसा, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. पण सगळ्यांत पयलीं म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार आमचो सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी, ताचे बरोबर दोतोर आहात आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचे. ह्या सगळ्या गजालींचेर नदर दवरून आहात ते. दोतोर उत्कर्श आहा ताचे बरोबर. महेश, सुरवात हेल्था वयल्यान ओवर टू यू. आमच्या वांगडा आसात डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर जे स्टेट एपिडेमॉलॉजिस्ट आणि जे हे सगळे स्टार्ट जाला तेन्ना ते केसी पळयतात आणि सगळो जो मुवमेंट जो कितें पेशंटाचे सॅम्पल्स धाडप, तांकां एडमीट करप, कशें कितें प्रोसिजर आसा सगळे जाण ते बऱ्यान ते सदांच कॉर्डिनेट करतात सेंट्रल गव्हर्नमेंट ग्राउंडार. सो आमी तांकांच विचारया. आमची इंडियन केसीस मेळपाक खूब डिले जालो, खूब वेळ काडलो आणि आतां आमकां केसीस मेळपाक लागले. गोंयांत सुद्दां आतां केसीस सापडले. इंडियन आतां चडांत चड केसीस मेळ्ळा ते 2 राज्यांनी मेळ्ळा, एक तर महाराष्ट्रान आनी दुसरे केरळान. आतां गोंयांत आमी पळयलें जाल्यार गोंयांत सगळ्यांनी आयकलां आसतलें आमकां 5 केसीस मेळ्ळ्या. सद्या पर्यंत हे सगळे जे 5 जाण पेशंट आसा ते तेंची प्रकृती बरी आसा. सिंपल सिम्पटम्स आसा आज पर्यंत आनी दे आर डुईंग वेल. 5 पेशंट जे आसा ते आमचे ईएसआय हॉस्पिटल मडगांव आसा. ते ईएसआय हॉस्पिटल आतां कोविड-19 हॉस्पिटल किंवा कोरोना व्हायरस ते एक्सक्लुझिव्ह हॉस्पिटल केला. आणि हे 5 जाण थंय एडमीट आसा तांकां सगळे तरेच्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. आयसीयू फॅसिलिटी सुद्दां अवेलेबल आसा. आणि आमचे जे हॉस्पिटलची आमची मेडिकल स्टुडंट आसा आणि गोवा मेडिकल कॉलेज हे दोगूय मेळून हे हॉस्पिटल आतां चलयता. आणि सगळे 5 पेशंट सद्या बरे आसा. आतां ही कोरोना डिसीज जी आसा म्हणजे गोंयांत सुद्दां मेळ्ळा त्या खातीर आमी सुद्दां खबरदारी घेवपाची खूब गरज आसा. वर्ल्ड भरान सगळे लोक पॅनीक करपाक लागले. पूण पॅनीक ना करच्या पेक्षा चड काळजी घेतली चड बरी. खूब भिवपाची गरज ना, पूण थोडो भंय दवरलेलो चड बरो. भंय आसतलो पळय तेन्नाच आमी थोडी काळजी घेतली. भंय दवरा आनी काळजी घ्या. आतां आमचे फूल कंट्रीन लॉकडावन केला. हे लॉकडावन हे आमकां खूब बऱ्याक पडपाचें आसा. सो लॉकडावन जाता तितलें पाळा. जेवण आमी जशें पयलीं लक्झरीन जेवताले पळय ते सोडून जे कितें आसा आमचे कडेन पळय तितूनच आमी आमचो उदरनिवार करता. लॉकडावन कसो तरी सांबाळपाचो. लॉकडावन हे कित्या खातीर आसा कारण आमी घरांतल्यान भायर सरली जाल्यार व्हायरस खंय जो आसतलो पळय तेजी आमकां व्हायरसची लागण जावपाक जायना म्हणून हो लॉकडावन. सो आमचो टॅगलायन जो आसा पळय हेल्प अस टू हेल्प यू. सो तेज्या वयल्यानूच हो लॉकडावन आसा. लॉकडावन आमकां हेल्प करपा खातीर लॉकडावन केल्लो आसा. आणि फक्त जे एमर्जन्सी सर्विसीस आसा जशे की पुलीस जाले, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स और मेडिकल सर्विसीस म्हणजे हे जे एमर्जन्सी सर्विसीस आसा तेंच्यांनी लोकांनी भायर सरपाक जाय. आणि ह्या लोकांकूय बीन माझी काळजांतल्यान हे आसा की तुमी भायर सरा, लोकांक सर्विसीस दिया. आमची सर्विस दिवपाची आमचे जे आसा पळय एमर्जन्सी जे आमचे काम आसा पळय ते आमी कंटिन्युअस करता. ते करता आसतना सुद्दां आमी आमची काळजी घेवली. दोतोर एक अशें म्हणटात की कितें प्रिकॉशन्स घेवंक जाय लोकांनी मेनली स्पेशली भुरग्यांनी आनी जाणट्यांनी. भुरगे आनी जाणटे जे आसा ते मातशे चड वल्नरेबल आसा. जाणटे चड एक्चुअली तांकां जे प्रतिकार शक्ती असता किंवा रेजिस्टन्स असता तो कमी असता. भुरग्यांकूय सेम. दुसरे अनेक असते डायबिटीज, प्रेग्नंट वुमन असता तांकांय बीन. सो पयलीं म्हटल्यार तशें घरांतल्यान भायरूच सरूं नाका. आणि जर तर कोण घरांतल्यान भायर सरता जाल्यार येयले म्हणटकीर रोखडेच हात निवळ धुवपाचे. वचून सामकेच न्हाल्लेले चड बरें. कपडे जितले कितें भायल्या आंगार आसा पळय ते काडून धुवपाक घालपाचे. ताणें करून जर व्हायरस कितें आंगाक येयला सुद्दां जाल्यार तो किल जाता. त्या खातीर सामकी जी गरजेची गरज म्हणटा ती आमचे हात. ही हाताची कॅर पयलीं घेवपाची. हांवें पयल्या लोक मास्क पयलीं घालता. पूण मास्क हो सुद्दां सेकंडरी. फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज हात. हे हात जर आमी सारके निवळ दवरले न्ही जाल्यार व्हायरस आमकां लागीं येवपाचे चान्सेस खूब कमी जाता. आणि हात धुवपाचे म्हणटा ते सॅनिटायझर सोदू नाका किंवा अल्कोहोल बेस्ड रब सोदू नाका. आमच्या घरांत साबण आसा, उदक आसा. ते हात सारके उदकान धुवन घेया साबणान. हे सामकी गरजेचे. आणि आमी सुद्दां डॉक्टर लोक तेंच करता पयलीं. आणि तेज्या उपरांत मागीर सॅनिटेशन येता. आनी तेज्या उपरांत मास्क. मास्क जर जनरल पब्लिकाक व्हडली गरज ना. जेका खोकली येता, जेका सिम्पटम्स आसा तेका तेजी चड गरज आसा. बरें दोतोर अशें म्हणटात की गरम उदक परत परत पिवपाक जाय जेणे तो व्हायरस काय हांगा शिरकता अशें बी लोकांचे म्हणणें आसा. गरम उदक आनी ज्यो हेल्दी हॅबिट्स आसा पळय ते डेफिनेटली. आतां आमी इवन बाकीचे आउटब्रेक्स जाता तेन्ना वन ऑफ द थिंग इज हायजीन इज फूड हायजीन और वॉटर हायजीन. आमी म्हणटा गरम उदक तापयलें की तातूंत जे जंतू आसा ते मरता. सो मेन कारण तेजें तें. त्या खातीर गरम उदक पिवपाक जाय. नॉन व्हेज जे फूड आसता पळय इतलें कमी करपाक जाय. आय एम नॉट सेयिंग नो टू इट कंप्लिटली.
पण ते जेन्ना नॉनव्हेज जे असता पळय ते असो फिश असो किंवा चिकन मटन मीट सगळें असो इट शूड बी प्रॉपरली कुक्ड फुल्ली कुक्ड दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट ओके गोंयांत जशें खूब करता तशें जाय येस येस बेस्ट आणि सेकंड तर अशें म्हणटात दोतोर, अजून माझा एक प्रश्न वखद ना ताका कितें प्रिकॉशन्स अशें तुमी दोतोर घेता अजून पर्यंत वखद ना जे म्हणटा पळय न्हू ते लोकांनी समजून घेवपाक जाय जे व्हायरल इन्फेक्शन असता आमचे कडेन कितलेशे व्हायरल इन्फेक्शन ऐकले असतात डेंगी म्हणून ऐकलं सगळ्यांनी मागीर स्वाईन फ्लू म्हणून ऐकलं लोकांनी हे तरी सगळ्यांनी ऐकलें आसा हे व्हायरल इन्फेक्शन असता पळय न्हू तितून 100 जर 100 लोक आसा तितूंतल्यान एक 2 ते 4 लोकां खातीर ते वखदाची गरज पडटा जांकां कॉम्प्लिकेशन बाकीचे सगळे जे लोक आसा पळय न्हू ते सेल्फ लिमिटिंग इलनेस आसात तांकां फक्त सिम्पटोमॅटिक ट्रिटमेंटची गरज आसा आणि ते सिम्पटोमॅटिक ट्रिटमेंटानूच ते बरे जातात कोविड फक्त कोविड-19 कशें जाता कोरोना व्हायरसान की जांकां तेजी लागण आसतली तांकां ऍडमिट करतले आणि त्यांचो सॅम्पल ज्या वेळेर नेगेटिव्ह जायना 2 सॅम्पल नेगेटिव्ह जायना त्या वेळेर तांकां आमी त्या हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज करचो पेशंट सारकोच जायना अशी एक समज आला लोकांचो बिलकुल तेच सांगले तुमकां 100रांतले कदाचित 1-2 पेशंटाक चड त्रास जातले किंवा क्रिटिकल जातले तांकां आयसीयूची गरज बाकीचे सगळे बरे जातले पेशंट विथ कॉम्प्लिकेशन आसत जाल्यार ताका प्रॉब्लेम आसता कॉम्प्लिकेशन जावन तांकां जर आयसीयून धाडचे पडले जाल्यार तांकां चड कॉम्प्लिकेशन जाता इवन चायनाचो जर आमी डेटा पळयला जाल्यार 2 to 4% लोकांचे क्रिटिकल हितून पावले आनी तेंचे डेथ जाले बाकीचे सगळे बरे जावन घरा ओके सो बरें जायना बीन तो समज तशें कांय ना बरो जावं शकता रॉंग आणि गोवा कितलो गियर अप जाल्लो आसा सद्या गोंयांत सध्या न्हू सगळे फॅसिलिटीज आमी अवेलेबल केल्ल्यो आसा आयसोलेशन फॅसिलिटी ज्यो आसा पळय ते बऱ्या तरेनी आमचे कडेन जाय तितल्यो बेड आसा किंवा तेच्या पेक्षा चड आसा आमी सगळ्या हॉस्पिटलांनी आयसोलेशन फॅसिलिटी दवरल्या आणि इवन प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी सुद्धा आयसोलेशन फॅसिलिटी आयडेंटिफाय करून दवरल्या गरज पडल्यार इवन थंय सुद्धा आमी ऍडमिट करतले जी हाली घडल्या ती कालच्यान गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली ह्या जाग्यार आमी टेस्टिंग फॅसिलिटी स्टार्ट केली आणि जेणे करून आता आमचे कडेन जे पेशंट आसा तेंचे टेस्टिंग फास्ट जाली पयलीं आमकां सॅम्पल मुंबय आनी पुणे धाडचे पडटाले ते आमकां 2 दीस रावचे पडटाले पूण आतां आमकां जशी जशी आमची लॅब फुडें फुडें सरतली पळय न्हू ते आमकां रावचे पडचे ना ही एक बरी गजाल जाल्ली आनी एक जे क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज म्हटल्यार जांकां सिम्पटम्स नासता तरी पूण आमकां दिसता की तांकां घरा कडेन दवरचे न्ही तांकां खंय तरी आमी फॅसिलिटीन दवरुया जेणे करून चुकोन सुद्दां तांकां व्हायरस असलो तर लोकांक वयचो न्ही तश्यो क्वॉरंटायन फॅसिलिटीज जाग्या जाग्यार केल्या ज्यो आमच्यो सगळे रेजिडेन्सीज आनी कितें आसा पळय हॉटेल्स ते सगळे गव्हर्नमेंटान घेतल्या आनी तितून हे लोकांक दवरल्या आनी तांकां जाता तितली बरी सोय दिल्ली गेली समजा तर एक तर पॉझिटिव्ह पेशंट मेळ्ळो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन तर सपोज तो यंग आसलो तर कितलीच ताका नेगेटिव्ह जावपाक टायम कमीच कमी 14 दीस तरी वता पण सगळें डिपेंड्स ऑन हीज इम्युनिटी आनी हाव ही लिव्स अशें न्ही की एकटो मनीस जर 14 दिसांनी बरो जाता जाल्यार सगळे 14 दिसांनी बरे जातले अशें पण आमचे टेस्टिंग आसा पॉझिटिव्ह मेळ्ळो जाल्यार फुडल्या 14 दिसांनी तागेलें टेस्टिंग परत केलें आनी मागीर चॅक करतले तो नेगेटिव्ह जाला काय ना जर तर 14 दिसांनी जर नेगेटिव्ह आयलो जाल्यार परत एक 24 वरांनी ताका परत एक टेस्ट सॅम्पल करतले आनी 2 सॅम्पल्स नेगेटिव्ह विदिन 24 hours गॅप ही विल बी डिस्चार्ज तर तुम्ही कितें मेसेज दिवंक सोदता लोकांक सामकी मेसेज बरी मेसेज म्हटल्यार लोकांनी पॅनीक करचें न्ही मातसो भंय दवरा मनान आनी सगळी काळजी घे जो आमी नेशन वायड बंद केला किंवा इवन जो गोंयांत बंद केला ताका आमी सगळ्यांनी मेळून प्रतिसाद दिवया आनी आमची काळजी घेवया आमच्या घरांचे लोक आसा पळय तेंची काळजी घेवया आनी एक हांव जे लोक भायल्यांचे येयला पळय तांकां सांगूंक सोदता की आमी होम क्वॉरंटायन म्हणटा क्वॉरंटायन हो शब्द आसा तो मातसो डेंजरस दिसता आयकपाक पूण क्वॉरंटायन हो सिंपल वर्ड सिंपल म्हटल्यार आमचे जे घरातले लोक आसा पळय तेंची काळजी घेवपा खातीर आमी सेपरेट रावया सो ही जर ह्या सगळ्या लोकांचे भायल्यांच्यान येयल्या पळय न्हू ते आतां भारता भायले आसूं किंवा गोवा भायले आसूं तांच्यानी 14 दीस आपल्या खंयच्या तरी सेपरेट रुमान रावचे आपले ताट कपडे सगळे पहिली गजाल म्हटल्यार आपले फॅमिली जे लागीं आसा पळय तेंचे भलायकी खातीर आनी मागीर आमचे बाकीचे पब्लिकाचे ओके एक विचारपाचें आसलें ह्या गजालीन ह्या डिजीजान इम्युनिटी स्ट्रॉंग आसल्यार तूं बरे तरेन फायट दिवपाक शकता म्हणटा जाल्यार जनरल लोकांनी इम्युनिटी आपली स्ट्रॉंग करपा खातीर आतां सद्या कितें फॉलो करपाक जाय एक आनी दुसरें खुबशे जाण पॉझिटिव्ह केसी सापडल्यो 5 तो सगळे पॅनीक जाता पळय न्हू ते केसी खंय आहा ह्यो खबर ना म्हणून तर अशे वाटेनचे आयडेंटिटीचेर तुमचे गायडलायन्स कितें आहा ते कित्याक लिपोवन दवरचे पडटा तुमकां ऑलरेडी ऑन ना यू कॅन सांगा ना पयलीं तुमी इम्युनिटीचें म्हटलें पयलीं कशें आसा यंगस्टर्स जे आसता पळय जे नेणटे भुरगे आसता तेंची इम्युनिटी चडशी हांची बरी आसता आतां इम्युनिटी कोणाची बरी ना म्हणटा की एल्डरली जे जाणटे आसतले प्रेग्नंट वुमन आसतले जे अनकंट्रोल डायबिटीज आसतले आनी जे भुरगीं आसतले
सो हितून भितर जे कंट्रोलान आमचे आसा पळय न्हू ते आसा ते डायबिटीज, हायपरटेन्शन हेंच्यांनी आपली ट्रिटमेंट जी आसा ती रेग्युलर दवरपाची, कंट्रोलान दवरपाची. आपली जी डिसीज कोमोबिड डिसीज आसा पळय ती कंट्रोलान दवरप जाय. ती जर कंट्रोलान असले जाल्यार तेंच्यांनी जो ऑलमोस्ट जे यंगस्टर्स आसता पळय किंवा विदाउट डिसीज आसता पळय तेंचे भितर व्हडलो फरक पडना. सो तेंच्यांनी आपली वखदां सारकी घेवपाची, डायट बरी हेल्दी दवरपाची, ताणे करून तेंचे ते हेल्दी उरतले. इवन जे यंगस्टर्स आसता पळय तेंच्या खातीर मेसेज आसा की तेंच्यांनी बरी हेल्दी डायट घेवची, उदक सारकें पिवचें. बिकॉज वन ऑफ द थिंग इज हायड्रेशन. जर आमच्या आंगान हायड्रेशन सारको आसना जाल्यार आमची इम्युनिटी तितली बरी वाडटा. सो ही जर काळजी घेतल्यार तेंची इम्युनिटी वाडटली. दुसरी गजाल तुम्ही म्हटलें की केसीस खंयच्या खंयच्या जाग्यार आसात. केसीस खंयच्या खंयच्या जाग्यार किंवा खंयच्या खंयच्या एरियान आसा पळय ते एरियान सगळ्याक सांगिल्लें आसा. आनी गोंयभर सांगून आमकां ती पॅनीक घडोवची ना. आनी ज्या ज्या जाग्यार जे केसीस आसा पळय त्या जाग्यार सगळ्या गांवांनी सांगिल्लें आसा, तांकां अवेरनेस केल्लो आसा. आनी इवन म्हाजे ऑफिसांतल्यान एक टीम सेपरेटली आसा जी टीम आसा कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगाक. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हटल्यार एक जेन्ना जो आमकां पॉझिटिव्ह मेळटा तो खंयच्या कंट्रींतल्यान येयला थंयच्यान सुरू करता आमी ते तो हॉस्पिटलान पावसर तेगेले जितले कॉन्टॅक्ट आसा ते आमी लिस्ट आउट करता आनी तातूंत आमी मागीर डिसायड करता की खंयचो हाय रिस्क आनी खंयचो लो रिस्क आसा. जितले लो रिस्क आसा तांकां आमी स्ट्रिक्ट होम क्वॉरंटायन करता. जितले हाय रिस्क आसा पळय तांकां आमी फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हटल्यार जे क्वॉरंटायन जे आमी हॉटेल्स घेतल्या पळय ते क्वॉरंटायन करून हे सगळ्यांचे सॅम्पल्स धाडले. अजून पर्यंत आमी जितली सॅम्पलां हाय रिस्काची धाडल्या पळय तांची चडशी सॅम्पलां नेगेटिव्ह आयल्या. एकूच तो आमचो एक कॉन्टॅक्ट जो आशिल्लो पळय आमी तुमकां पयलीं सांगला, इवन मिडिया बुलेटिनान सांगला की एकूच पेशंटाचो कॉन्टॅक्ट आशिल्लो पळय तो पॉझिटिव्ह येयला. सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दॅट प्रोसेस. डॉक्टर आणि एकूच दोतोर दोतोर तुम्ही सगळे मॉनिटर करता इतले दीस जाले आनी आतां 21 दिसाचे लॉकडावन आहा. तुमकां परिस्थिती पळयल्यार कितें दिसता की लोकां मदीं मेसेज पातळपाक लागला की लॉकडावन जून पर्यंत वचपाक शकता म्हणून. सो 21 दिसांनी निभावतले काय तुमकां दिसता की आनीक वेळ वाडपाक शकता, लोकांची ती तयारी दवरपाक जाय? कशें आसा दुयेंस जें आसा दुयेंस जें आसा तें वर्ल्ड भर पसरलां, ग्लोबली पसरलां, सगळ्या कंट्रीनी पसरलां. सो हे जे दुयेंस आसा पळय न्हू तें सगळ्या जाग्यार ग्लोबली वचपाक जाय वांगडा. अशें न्ही की हांगासरल्यान आमी जर दुयेंस ना केलें आनी जर दुसऱ्या जाग्यार जर दुयेंस स्प्रेड जायत रावलें न्हू जाल्यार आमकां हें कंटिन्युअस उरतलें. ताज्या खातीर व्हेरी इम्पॉर्टंट इज लॉकडावन. जे आमी लॉकडावन केला पळय न्हू, ज्यो बॉर्डरी सील केल्या हें सगळ्या लोकांनी पाळपाक जाय. नाका त्या कारणां खातीर त्यो बॉर्डरी क्रॉस करून वचपाकूय जायना किंवा बॉर्डरी क्रॉस करून येवपाकूय जायना. हें जर सगळ्यांनी जर पाळ्ळें बरे भशेन जाल्यारूच आमी बेगीन हितूंतल्यान आमकां सुटका. आनी जर हें पाळना समज न्हू जाल्यार आमकां हो जो बाकीच्या एरियांनी ज्या जाग्यार केसीस जायत आसा ताचो इफेक्ट जायत रावतलो. सो त्या खातीर आमी लॉकडावन हो सारको पाळुया आनी बेगीच्या बेगीन आमच्या कडल्यान ही सुटका जातली अशें थँक्स अ लॉट दोतोर, थँक्स अ लॉट. कारण म्हाका दिसता दोतोराक जेन्ना असल्या टायमार आयकतात तेन्ना लोकांक इल्लें चड सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. सो दट बिजी आसात तुमी तरी आसतना वॉट वी आर ट्रायंग टू डू इज वी आर ट्रायंग टू एस्टॅब्लिश दीज हॉटलायन सो दॅट तुमचो जो संदेश आसा लोकां म्हऱ्याक अनएडल्टरेटेड डायरेक्ट पावचो हो हाजे फाटलो उद्देश. सो टायम काडलो इतलो लोकां कडेन उलयले. वी वील ट्राय टू डू दीस एक्सरसाइज रेग्युलरली विथ यू सो दॅट every day we should tell people and continuously hammer this in their mind that गव्हर्नमेंटान जे सांगलां त्यो गव्हर्नमेंटान सांगल्या त्यो गजाली पाळात आनी त्यो पाळयना जाल्यार नुकसान तुमचें जातलें आनी कोणाचेंच जावचें ना. म्हाका दिसता ह्यो गजाली आनी हो मेसेजींग आनी रेग्युलर अपडेट आमी तुमच्या म्हऱ्याक येवन रेग्युलरली घेतले. सो थँक्स अ लॉट फॉर कॉपरेटिंग विथ अस एंड गिविंग अस दीस टायम. थँक्यू दोतोर. नाव आमचे कडेन आमचे बाकीचे रिपोर्टर आसात. लौकीक शिलकार आसा. सो लौकीक सुरवात तुजे कडच्यान करता. विक्रम नायक आसा वास्को सावन. मुकेश कुमार आसा आमचो जो पुलिसे बरोबर कोऑर्डिनेट करता. सो लौकीक आय विल स्टार्ट विथ यू. आमी महेशाक म्हऱ्याक मागीर या. सप्लाय हो एक मेजर इशू जाला. सप्लाय म्हळ्यार केन्ना खंयच्यान तुगेलो जो भाजीपालो ग्रॉसरी येवपाच्यो आसात. सो एक गजाल सामकी जाल्या की ह्यो ग्रॉसरी बिसरी केन्ना पावतल्यो, इनफ स्टॉक पावतलो काय कितें. सो वॉट इज युअर इन्फॉर्मेशन. आमची परिस्थिती कितें आसा आनी जो स्टॉक पावतलो म्हणटात ताजी ग्राउंड रियलिटी कितें आसा. प्रमोद,
सप्लायचेर म्हणजे लॉकडाऊन जर सक्सेसफूल जातले जाल्यार सप्लाय चड इम्पॉर्टंट. सप्लाय जर सुरळीत आसा जाल्यार लॉकडाऊन सक्सेसफूल जावपाक शकता. सो आमी प्रायव्हेट हेंचे कडेन उलयले, प्रायव्हेट मनशां कडेन, प्रायव्हेट डिलरां कडेन उलयले, आमी गव्हर्नमेंटाचे हेजे कडेन उलयले. हॉर्टिकल्चरान कालच्यानूच भाजी स्टार्ट केल्या. मागीर जे ग्रोसरी आयटम गोंयान येवपाक जाय तेंचे जे हाडटा ग्रोसरी आयटम होलसेलर हाडटा तेंचे कडेन उलयले. हितूनू आमचे सिव्हील सप्लायच्या सोर्सा कडेन आमी उलयले. सो हॉर्टिकल्चराचे पयलीं सांगता, हॉर्टिकल्चराचो असो प्रॉब्लेम जाला की माल तेंकां 2 दीस येयलो, काल आयज येयलो, फाल्यां ते येतले म्हणटा माल. बट तेंचो प्रॉब्लेम खंय म्हणजे आमकां पयलीं आयकूंक येयलें की शेतकारूच शेतान ना, सो तेंकां बाजारा पर्यंत शेतांतलो माल पावना अशें आयकयलें. पण तो एक वेगळो प्रॉब्लेम आहा. शेतकार कमी आहा शेतान, पण मेन प्रॉब्लेम आहा तेंकां गाडी सुद्दां लोड करपाक तो लेबर लागता. गुदांवांतलो माल वा थंय हाडून दवरलेलो माल लोड करपाक जो लेबर लागता तो मेळना जाला. आयज आनी एक अशी परिस्थिती जाली, आयज जो हॉर्टिकल्चराक माल घेवन ट्रक घेवन येयल्लो थंयसर, त्या ड्रायव्हराकूच स्वता आख्खो ट्रक अनलोड करचो पडलो. ही परिस्थिती तेजी जाली. जे लेबर क्लास आहा ते खंय तरी एके हेचेर एके जाग्यार एके कडेन रावल्ल्या कारणान आनी ते भायर सरपाक तेंकां चान्स नाशिल्ल्या कारणान हो एक प्रॉब्लेम फेस करता. सेम विथ सिव्हील सप्लायचे तेंचे कोल्हापूर सायडीच्यान बी माल येता. सो सगळ्याक तो प्रॉब्लेम आहा. आमच्या स्टेटीन जरी गेटी ओपन केल्यो हें करपाक, माल भितर घेवपाक, तरी तेंच्या हितूंतल्यान तेंकां थंय जो कोल्हापुरा बी प्रॉब्लेम जाता पळय न्हू, तो सॉल्व करपाक जाय. हांव ऑफिसरा कडेन एका उलयलो, तेणी सांगलें आमी कलेक्टर टू कलेक्टर, तेंचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू आमचो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अशें सुद्दां प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ट्राय करता. पण म्हाजे हिसपान जाय तसो फ्लो गोंयान आतां ना. काल प्रायव्हेट हेंकां डिलरांक मेळ्ळा, आमी ऑर्डरी दिल्या म्हणटा ते, माल येयलो रे, माल अजून पावना, येतलो, ऑर्डर दिल्या, थंयच्यान सुटपाक जाय. तेंचे ऑर्डरी प्लेस केल्या पण माल तो वाटेक लागोना. सो दुसरे वटेन गव्हर्नमेंटान ऑर्डरी फाटल्यान ऑर्डरी काडपाक लागला की तेंकां दिसता जे डीलर आहा, होलसेल सप्लायर आहा वा जे रिटेल विकपी आहा तेंच्यांनी माल होल्ड ऑन करून घेतला आनी ते प्रायस वाडोवपाची एक तेंचो प्लॅन आसपाक शकता. तेंच्यांनी टिमी तयार केल्या स्टॉक चेक करपाक, ते डायरेक्ट वचून थंय धाड घालून पळोवपाक शकता तेंचे कडेन स्टॉक बी आसा काय म्हणून. बट तेंचो हें कितें आहा म्हणजे तेंकां सप्लाय तसो ना, पण थोड्यांनी बंद दवरल्या त्यो बी दिसता. जे होलसेलान भितर गुदावान माल आहा तेंच्यांनी बंद दवरलेल्या त्यो गजाली दिसता आमकां. म्हणजे आमी पयला काल मार्केटान गेल्ले तेन्ना माल आसलो गुदावान, पण शॉप मागीर मदीं अर्द्यार बंद करून गेले. सो ते सुरळीत करपाचो प्रयत्न करता, पण ते हितून गव्हर्नमेंटान इंटरफियर जावन तो माल खपयलो तरी तो गुदांव परतो भरतलो काय कितें, तो एक हें आहा. तो टायम टू टायम तो परतो भरतलो आनी ते सुरळीत चालू उरतले काय कितें तें पळोवचें पडटलें. तेंकां लेबराचो प्रॉब्लेम आहा, तेंकां बॉर्डरीचो थोडो प्रॉब्लेम आहा. गोंयान बॉर्डरी ओपन केल्या, पण महाराष्ट्रान बी तेंचे चड केसीस जाल्यान चड स्ट्रीक आशिल्ल्या कारणान तेंकां तो एक प्रॉब्लेम फेस जाता. सो सप्लायाचेर सामकें सिरियसली काम करचें पडटलें. तुम्ही म्हणटा सप्लायाचो प्रॉब्लेम जो आसा तो सगळ्यात पयलीं सॉर्ट आउट जावचो पडटलो, जाल्यारच मुखाल्ले गजाली सॉर्ट आउट जावपाक पावतल्यो. मुकेश, आपसे बात करना चाहूंगा. what is the thing means everybody where they are saying that police are creating lot of issues, सप्लाई नहीं आ रहा है, बॉर्डर पे भी बहुत स्ट्रिक्ट है, बेलगाम में भी बहुत स्ट्रिक्ट है. तो फ्रॉम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लग रहा है कि सप्लाई अनइंटरप्टेड यहाँ पे आ जाए, इसके लिए क्या क्या प्रावधान लिए जा रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और वेदर वो स्टेप्स इफेक्टिव होंगे या नहीं, क्योंकि हेल्थ और सप्लाई बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. मतलब दोनों चीजों की शॉर्टेज या शॉर्ट कमिंग्स नहीं होनी चाहिए. तो जब आप पुलिस वालों से बात करते हैं तब आपको क्या क्या महसूस हो रहा है कि ये जो सप्लाई लाइन्स रिज्यूम होने का जो काम है, जो कह रहे हैं कि कल से हो सकती है, लेकिन एज लौकिक एक्सप्लेन देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज, लेबर इश्यूज टू अनलोडिंग इश्यूज टू लोडिंग इश्यूज. पुलिस वाले आपको क्या फील दे रहे हैं? अभी जब हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है प्रमोद, इसी बीच आईजीपी जो है जसपाल सिंह, उनका मैसेज मेरे पास आया हुआ था और मैं लगातार पुलिस के जो हायर अप्स हैं, जसपाल सिंह हैं या दूसरे एसपीज हैं, उनसे मेरी बात हो रही है. उनका कहना है कि पूरे कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों की जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इनकी पूरी कोशिश है कि उसको बरकरार रखा जाए. और इसी बीच में जो बॉर्डर चेक पोस्ट को लॉक किया गया है सामान्य आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो खासतौर पे हमारे लिए एसेंशियल कमोडिटीज है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ गोवा
और गोवा पुलिस दोनों ही कोशिश कर रही है। जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसके मुताबिक इनको एक तरफ तो बॉर्डर चेक पोस्ट को सील करके रखना है कि दूसरे तरीके के लोग यहाँ ना आ पाए, लेकिन दूसरी तरफ जो एसेंशियल कमोडिटीज को चेक पोस्ट के साथ साथ स्टेट के अंदर में जो मूवमेंट है उसको अनइंटरप्टेड चालू रखने के लिए इनकी पूरी कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि गोवा पुलिस ने निश्चित तौर पे लॉकडाउन पीरियड में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या किसी कारण से जो इल्डरली पर्सन है और उनके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो गोवा पुलिस ऐसे लोगों की भी मदद कर रही है। अभी जस्ट जसपाल सिंह ने एक मैसेज सर्कुलेट किया है जो पूरे राज्य में अगर किसी भी इलाके में कोई पर्सन है जिसको किसी भी कारण से खाना नहीं मिल पा रहा हो या ग्रोसरी नहीं मिल पा रही हो, तो निःशुल्क या शुल्क लेकर के भी अगर आपको पैसे हैं आप दे सकते हैं, तो पैसा दे करके, या कुछ ऐसे पर्सन है जो अभी पैसा देने में सक्षम नहीं है तो उनको खाना या ग्रोसरी का सामान जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो गोवा पुलिस निश्चित तौर पे इस काम को कर रही है और साथ ही इनकी ये भी कोशिश चल रही है कि जितने भी ग्रोसरी शॉप्स हैं या वेजिटेबल शॉप्स हैं वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। प्रमोद? या थँक्यू मुकेश. आय विल गो टू द वास्को में विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, वास्को सप्लायाची परिस्थिती किती आसा? सगळ्यात गजाल दोन महत्वाचे गजाली म्हळ्यार साऊथ वेस्टर्न रेल्वे किंवा एअरपोर्ट जावं किंवा एमपीटी, ह्यो सगळी गजाली ज्यो आसात त्यो वास्को आसात. अशे परिस्थिती भितर ही जेन्ना इतली महत्वाची आस्थापना वास्को भितर आसा, तांकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची गायडलायन्स येतात, सप्लायाची इश्यूज आसात. सो विक्रम, किती परिस्थिती हा? यू कॅन सम अप एव्हरीथिंग. सो एअरपोर्ट, एमपीटी, रेल्वे आणि सप्लाय या चारही गजालींची परिस्थिती वास्को भितर कशी आहा? सद्याक सर वास्कोन जे आसा परिस्थिती थोडी पॅनीक आशिल्ली. म्हणजे थोडे दीस पयलीं हांगा कांयच सप्लाय मेळनाशिल्लो. पीपल वर गोईंग एव्हरीवेअर आनी देर वॉज अ लॉट ऑफ पॅनीक. मागीर जालें म्हणजे लोकांचें हें आशिल्लें की आमकां सामान मेळना, पीपल वर गोईंग आउट. मागीर जेन्ना पुलिसान तांचेर कडक कारवाई केली तेन्ना मातशे लोक कमी जाले. पूण जेन्ना व्हेजिटेबल मार्केट ओपन जाल्लें ती गर्दी पळोवन जे पुलिसांनी तांकां स्टॉप केल्लो, ती अजूनय मेरेन कांय व्हेजिटेबल मार्केट जी आसा ती अजूनय ओपन जावंक ना. सीएमान जेन्ना अनाउन्समेंट केलें की ग्रोसरी स्टोर्स जे आसा 24/7 ओपन जातले, तरी आसतना मेजर जाग्यार जे आसा म्हणजे लॉट ऑफ प्लेसीस ग्रोसरी स्टोर ओपन जावंक ना. मागीर म्युन्सिपाल्टीन एक जॉयंट मिटींग घेतली. मिनिस्टर मिलिंद नायक आसलो, वास्कोचो एमएलए कालूस आल्मेदा, सगळे म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन, चीफ ऑफिसर, डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे एकठांय जावन तांच्यांनी डिसिजन घेतलें की नाव वी विल गो अँड वी विल बी प्रोवायडींग होम डिलिव्हरी. आता होम डिलिव्हरी जाले म्हणटकर एव्हरीबडी वर रिलॅक्स की आमकां आतां होम डिलिव्हरी मेळटली. तातूंत भितर मदीं कितें जालें की आतां जे प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक कावन्सिलर आपले 2 स्टोर्स मेंटेन करतलो आणि त्याच दुकानांतल्यान सगळ्या घरांक सामान मेळटलें अशें तांच्यांनी डिसिजन घेतिल्लें. पूण जे स्टोर्स जे कावन्सिलरांनी अपॉइंट केल्ले आहात तांचे कडेन माल पावना म्हूण सद्याक बोवाळ चालू आसा. एज फार एज दी पोर्ट इज कन्सर्न, रेल्वेज इज कन्सर्न, आमकां कितें आसा, सिन्स वी आर हॅव्हिंग अ लॉट ऑफ पीपल हू आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, जायते लोक हांगा अडकून पडलेले आसा. म्हणजे पोर्टान काम करपी आसूं जावं थोडे लोक जे आसा डेली वेज लेबर आसा, थोडे लोक जे आसा वी हॅव फिशिंग जेटी, म्हणजे तातूंत 200 बोटी आसा. 200 बोटी भितर कमीत ते कमी एक बोटीचेर, एक होडयेचेर 10 ते 20 मानाय आसता. म्हणजे अराउंड एक ह्यूज क्वॉन्टिटी ऑफ जे लेबर क्लास जे लोक आसा ते आता खंय तरी अटकून पडल्यात. तांचे कडेन थोड्या लोकां कडेन इवन इफ देर इज द होम डिलिव्हरी सिस्टम विच हॅज स्टार्टेड नाव, तांचे कडेन थोड्या लोकां कडेन पयशे ना. सो आता कितें जालां, रेल्वेच्या लोकांनी, नेव्हीच्या लोकांनी, दे ऑल कम फॉरवर्ड. इवन द म्युन्सिपालिटी इज टेकिंग स्टेप्स. रेल्वे स्टेशना कडेन जे लोक भोंवता तांकां आता सद्याक तांकां फुकट जेवण डोनर्स, नेव्ही, रेल्वे हे लोक तांकां दिता. एज फार एज दी सप्लाय इज कन्सर्न, हांगा जायते कडेन व्हेजिटेबल्स आर बींग सोल्ड एट एक्झॉर्बिटंट रेट्स. मदीं एक बोवाळ जालो की साखर वॉज बींग सोल्ड एट एक्झॉर्बिटंट रेट्स. म्हणजे प्रत्येक कडेन खंय तरी होर्डिंग जावन खंय तरी रेट वाडलो असो बोवाळ जालो. म्हणटकर काल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक होलसेल आउटलेटाचेर वचून पर्सनली इन्स्पेक्ट केलें. जेन्ना ताणें इन्स्पेक्ट केलें की ते होलसेलरान सांगलें की आमी कांयच ओवर प्रायस करिना, आनी जरी लोकांक दिसता की ओवर प्रायस जाता जाल्यार तांच्यांनी टू फायल अ कंप्लेन अगेन्स्ट देम ऑन कंज्युमर फोरम. तांचें म्हणणें आसा की आमकां सद्याक ट्रान्सपोर्टाची डिफिकल्टी आसा. म्हणजे
पयलीं कितें आसतालें, जाय तें सामान जेन्ना कोण घेवन येता ताका एक रिटर्न भाडें मेळटालें. रिटर्न भाडें मेळना म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन चार्जीस वाडले आनी ताका लागून एखादी रेट्स वाडले आसतले. अजुनूय पुणी वास्कोन सगळे ग्रोसरी शॉप्स ओपन जावंक ना. देर इज स्टील अ लॉट ऑफ गॅप बिटवीन सप्लाय. भाजी काल चालू जाली, हॉर्टिकल्चर शॉप्स ओपन येस्टरडे. 2 समोर तांकां भाजी पावली, 2:30 हॉर्टिकल्चर ओपन जालें अँड बाय 6:30 एव्हरीथिंग वॉज फिनिश्ड. म्हणजे लोकांनी सोशल डिस्टन्सूय मेंटेन केलें, थोडे लोक होम डिलिव्हरी मेळ्ळी. सद्याक भाजीची सप्लाय नॉर्मल जाल्ली कॉमोडिटीज म्हणजे ते रायस जावं हे आसा वॉट एव्हर युअर शुगर, ताजी अजुनूय इट इज लिंपिंग, इट इज नॉट परफेक्ट. पूण थोड्या जाग्याचेर अशें आयकूंक येता की अजुनूय थोड्या जाग्यार सप्लाय जावंक ना. आनी जे जाग्यार जावंक ना, जेन्ना ते कावन्सिलर जेन्ना तूं विचारता तो म्हणटा की आपले जे दुकान आसा त्या दुकाना मेरेन अजुनूय माल पावंक ना, आमकां गव्हर्नमेंटा कडच्यान माल येवपाची आमी वाट पळयता. सो अराउंड 40 to 50% होम डिलिव्हरी हॅज बीन सक्सेसफुल. थोड्या जाग्याचेर पावंक ना, थोड्या जाग्याचेर पॅनीक आसा. भाजी चालू जाल्या सद्याक, भाजी इज ओके, व्हेजिटेबल्स आर बींग सप्लायड. होम डिलिव्हरी इज कमिंग टू अ सक्सेस. म्हणजे 50-60% तुमकां यू कॅन से दॅट इट इज बीन सक्सेसफुल. पूण थोड्या जाग्यार अजून येवपाची उरल्या. देर इज नॉट मच पॅनीक. पुलीस हॅज कम डावन लिटल बीट विथ द बॅरिकेडिंग सिस्टम जी आशिल्ली, पुलिसान थोडे कमी केल्या. कित्याक तांकां एक ऑर्डर आयल्या की जे ग्रोसरी घेवपाक वता जावं कोणी भाजी घेवपाक वता तांकां त्रास करचे न्ही. सो वास्कोन मातशी बॅरिकेडिंग कमी जाल्ली आसा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान काल सांगलें आसा की ही हॅज इश्यूड परमिट्स टू ऑल द व्हेकल्स टू ब्रिंग इन द स्टॉक्स फ्रॉम अदर स्टेट्स. सो हाका लागून एखादी थोड्या दिसांनी सुरळीत जातले. पूण सद्याक तरी इट इज 60 to 70% सप्लाय इज ओके. अजूनपर्यंत इश्यूज आसात. सो इश्यूज आर देर. ओके. लास्ट महेश, तूं हेल्थ डिपार्टमेंटाक आसा दिसता म्हाका. सो परिस्थिती जर पळयली जाल्यार हेल्थाच्या फ्रंटाचेर जो एक प्रिपेर्डनेस आसपाक जाय, तो प्रिपेर्डनेस सद्याक कितलो दिसता? वी विल टेक फायनल कमेंट फ्रॉम यू अँड देन वील वाइंड अप दीस स्पेशल ब्रॉडकास्ट. सो हेल्थाच्या लेवलाचेर दोतोरा कडेन तूं उलयता, सिस्टम तूं पळयता, कितलो प्रिपेर्डनेस सद्या दिसता? प्रमोद, तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी ऑलरेडी एक हॉस्पिटल म्हणटा ते कोरोना व्हायरसा खातीर स्पेशल ट्रिटमेंट दिवपा खातीर मडगांव एस्टॅब्लीश केलेले आसा. तशेंच क्वॉरंटायन करपा खातीर कांय हॉटेल्स, कांय हॉलूय बूक केलेले आसा. सो अशें ना की तांकां एक पेशंट मेळटकीर ते एका पेशंटाची तयारी केल्या अशें ना. तांच्यांनी अशें चिंतलां की एक पेशंट मेळप म्हणजे खूब मेळोंक शकता, हेच तयारेन ते आसात. ते पयलींच्यान तांच्यांनी तशी तयारी केल्या. इवन तांचे व्हायरोलॉजी लॅब सुद्दां आतां स्टार्ट केल्या. 1-2 दीस मातसो प्रॉब्लम जातलोच तांकां. पूण आतां रोखडेच रिपोर्ट येवपाक लागतले. आनी प्लस हेल्थ आमी अशें पळयलां की तांकां जेन्ना एक पॉझिटिव्ह पेशंट मेळटा तेन्ना ते जाता तितले तेजे जितले कॉन्टॅक्ट आसा तितले ते सोदून काडटात आनी तितल्यांकूय ते होम क्वॉरंटायन करतात. आयदर हेल्थ ऑफिसर फाटल्यान घालतात तांच्या, नाजाल्यार तांकां हॉस्पिटलान व्हरून घालतात. हांव न्ही कोस्टल बेल्टाक भोंवतालो, म्हणजे स्पेशली नॉर्थ सायडीक. तेन्ना हांवें पळयलें की फॉरेनर्स खुबशे शिरकोन पडल्यात. आनी ते इवन अशें म्हणटात की दे डोंट वॉन्ट टू गो इन देअर ओन कंट्री. तांकां वचपाचें ना तांच्या कंट्रीन. ते म्हणटा इंडिया इज माय होम म्हणटा रायट नाव, कित्याक तांकां हांगा सेफ दिसता. सो तांकां जर इतलें सेफ दिसता जाल्यार आमच्या लोकांनी चिंतूंक जाय ते सुद्दां सेफ आसा म्हणून. पॅनीक जावंक जायना लोकांनी. इतली हांगा म्हणजे इतलें हांगा बरें आसा. सेकंड थिंग, तांची सुद्दां इवन केअर गव्हर्नमेंट घेता, म्हणजे तांकां फूड आयटम्स आनी कितें पावयता. फक्त जाता कितें, जेन्ना आमचो एरिया जो कोस्टल बेल्ट आहा तो म्हणजे अरंबोल बीन ती आमची टेल जाता, म्हणजे स्टेटीची टेल जाता ती लास्ट पार्ट. थंय जाय तशे आयटम पावना गव्हर्नमेंटा कडल्यान. म्हणजे आतां सद्या सगळोच माल काबार जाला. कालचो हॉर्टिकल्चराचे आउटलेट लास्ट एंड मेरेन मांद्र्या पावले. फुडें अरंबोल, केरी, पाल्या हे तर एरियेन पावूंकच ना. लोकांक खबरूच ना भाजी आयल्या म्हणून. पूण गांवांनी कशें आतां, गांवांनी ऑलरेडी लोकल व्हेजिटेबल आसल्या कारणान लोक सद्या तिका चड डिमांड येयला आनी सो गांवांतलो व्हडलोसो प्रॉब्लम ना. फक्त लोकांनी इतली केअर घेवपाची की भायर सरोंक जायना. आनी सेकंड थिंग, फॉरेनर पळयतकीर लोक मातशे पॅनीक जातात. तो एक व्हडलो बोवाळ जाला की फॉरेनर दिसलो काय लोक पॅनीक जाता. एक्चुअली ते फॉरेनर केन्ना आयले, 6 म्हयने पयलींच आयल्या. म्हणजे हो जो कोरोनाचो बोवाळ जाला पळय ताच्या पयलींच ते आयल्या. सो लोकांनी इतले पॅनीकूय जावचें न्ही. पॅनीक जावची न्ही, सप्लाय लायन रिज्यूम जावच्यो. हांव इतल्याचेर आमचो टायम सोंपला. हांव इतल्याचेर आमचे स्पेशल ब्रॉडकास्ट थांबयता. दोतोर धरून आमी वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो गोंयच्या अपडेट्स हाडल्यो. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल, आमी अश्योच अपडेट्स एवरीडे तुमचे म्हऱ्यान हाडत रावतले. आय थँक ऑल माय यू आर पुटिंग युअर लायफ एट रिस्क बट यू आर रिपोर्टिंग. So that's our job. We will keep doing that job. So thank you all. And to our viewers, we will come to you with these updates regularly. Thanks a lot.